गोयच्या नागरिकांनी आपल्या बोरवेलांची संबंधित प्रशासनाकडे बेगोबेग नोंदणी करून घेवची असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केले। नोंदणी करूंक ना जाल्यार संबंधितांक दंड घालतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। आमठाणे वाठारात पंप हाऊस प्रकल्पाच्या उक्तावण सोहळ्याक मुख्यमंत्री उलयलो। भौशिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी 7 कोटी रुपयांच्या सिटी इल्युमिनेशन प्रकल्पाची घोषणा केली। या प्रकल्पाअंतर्गत मडगाव नगरपालिका गार्डनात सजावटीच्यो लायटी, सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि मॉडर्न लायटिंग सिस्टम बसयतले। तशेंच आखे आणि शिरवडे वाठारांतले मुखेल रस्ते आणि मैदानांचेर हायमास्ट लायटी बसयतले अशेंय तांणी सांगलें। आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचो खर्च पारदर्शकतायेक लागून काँग्रेसीन सरकारा आड निषेध उक्तायला। गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या शिष्टमंडळान खेळा आणि तरणाटे वेव्हार संचालक अजय गावडे हांका घेराव घालून खर्चाचो पुराय तपशील उक्तो करचो अशी मागणी केली। योग दीस घडोवन हाडपा खातीर जाल्लो खर्च खात्यान पुरायपणान उक्तो करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला आणि निधीच्या वापरात पारदर्शकतायेची मागणी केल्या। विद्यार्थी आणि तरणाट्यांचे जे शांतिकायेचे आंदोलन आशिल्ले तातूंत तांचे मुद्दे स्पष्ट आशिल्ले। हे विशीं आमचे मत ठाम आसा। उमर खलीदाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आसा अशें काँग्रेसीचो फुडारी सुनील कौठणकराचें म्हणणें। दुसरे वटेन उमर खलीद हो मुद्दो न्ही तर नीट परीक्षेचे पेपर लीक जावप हो खरो मुद्दो आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचें म्हणणें। आजीत अंतर्गत वाद चालूच आसा। आमदार विरेश बोरकारान शिस्तपालन समिती स्थापन केल्या। प्रवीण हळणकार अध्यक्ष, नितेश भंडारी आणि केविन कोरिया हांची वांगडी म्हणून नेमणूक केल्या। पक्षाआड कारवायो आणि शिस्तभंगाची पारदर्शक चौकशी करप हो ह्या समितीचो उद्देश आसतलो अशें आमदार विरेश बोरकारान आदेशात म्हणला। गोयच्या पावसात आदीच दर्यांत चड खर आसा। तातूंत नुस्तेमारी करपाक गेल्ल्यो बोटी बुडपाच्यो घडणुकोय वाडत आसा। बाणावली आणि कोलवा दर्यांत 2 वेगवेगळ्या घडणुकांनी 28 जाणांक लायफ गार्डांनी साल्वार केले। बाणावली 13 जाणांक घेवन वचपी नुस्तेमारी बोट उमथली जाल्यार कोलवा दर्यादेगेर 15 जाणांची नुस्तेमारी बोट उदकांत शिरकली। पर्येची आमदार डॉ. देविया राणे हांणी फुडल्या वेंचणुके खातीर पक्षाची उमेदवारी मेळटली अशी आस्त उक्तायल्या। फाटल्या 4 वर्सांत केल्ल्या वावराची पक्ष दखल घेतलो असो विश्वास तिणें उक्तायलो। पक्षान संद दिल्यार ती लोकसेवे खातीर आनी भाजपाक घटमूट करपा खातीर वावुरतली अशें डॉ. देविया राणे हांणी सांगलें। केपेच्या देवासात गोशाळा मोडून उडयल्या उपरांत निर्माण जाल्ल्या वादाक लागून प्रशासनान व्हडली कारवाय करून 109 गोरवांक स्थलांतरीत केल्यात। उपआयुक्ताच्या आदेशा उपरांत संबंधित संघटनेन जनावरांक दुसरे सुवातेर व्हरूंक नाशिल्ल्याचो आरोप प्रशासनान केला। मजगती थळाव्यांनी ध्यान फाउंडेशनाक गोशाळा स्थलांतरीत करपाक 15 दिसांचो अल्टिमेटम दिला, नाजाल्यार खर आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या। दावंडे वाठारात प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांचो खर विरोध चालूच आसा। हे फाटभुंयेर मंगळारा थंयच्या थळाव्यांच्या शिष्टमंडळान मडगाव नगरपालिकेच्या प्रशासक आणि मुखेल अधिकाऱ्याक मेळून प्रकल्पाविशीं स्पष्ट वृत्ती मागली। हे खेपे प्रशासनान 10 दिसां भितर ह्या निर्णयाची म्हायती दिवपाचें उतर दिलां। मन की बात हो खंयच्याच दिश्टीन राजकीय भाशणाचो कार्यक्रम न्हय। हो फकत लोक आणि लोकांच्यो गजाली लोकांमेरेन पावोवपाचो कार्यक्रम जावन आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सांगता।
विकास भी और विरासत भी या तत्वाचेर देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतली संस्कृताय आणि परंपरा या कार्यावळींतल्यान देशामुखार दवरतात। मडगांव पालिका महामंडळात भौशीक कागाळी सोडोवपा खातीर बसका घडोवन हाडली। नागरिकांनी व्हड प्रमाणात हाजीर रावन भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांचे मुखार आपले हुस्के उक्तायले। नागरिकांच्या प्रस्नाचेर बेगोबेग निवारण करपाचें आश्वासन दितना कामत हांणी सांगले की लोहिया मैदानात 24 वरां सुरक्षा रक्षक आनी सीसीटीव्ही लावपाची सुचोवणी दिल्या। पेडणे तोरशा वाठारांतल्या शेटये वाड्यार चोरयेची घडणूक उक्ताडार आयल्या। थळावो डेकोरेशन व्यावसायिक प्रकाश शेटये हांच्या डेकोरेशनाच्या गुदावांत अनवळख्या चोरांनी प्रवेश करून सुमार 2 लाखांचे सामान फारायले। ह्या प्रकारा खातीर वाठारांतल्या व्यावसायिकां मदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आशिल्ल्याचो दावो करीत आमदार विरेश बोरकार हांणी बंद केल्ल्या पक्षाचे पाटो पणजे वाठारांतले कार्यालय अजय खोलकार आनी ताच्या समर्थकांनी उक्ते करीत आमदार बोरकाराक पक्षांतल्यान बळतर्फ केले। मात खोलकाराच्या बळतर्फीच्या आदेशाक बोरकारान पुरायपणान दुर्लक्ष केला। आता परतून आरजेपीचो अंतर्गत वाद अदीक तीव्र जावपाची शक्यताय आसा। राजकीय फुडारी आणि बरे मागप्यांच्या हजेरेत काणकोणचे आमदार आणि मंत्री रमेश तवडकर हांचो वाडदीस सोमारा राती उमेदीन मनयलो। 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपा 30 सुवातो जिखून येतलो, तातूंत मंत्री रमेश तवडकराचो व्हडलो वांटो आसतलो अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें। मंगळारा जपानाच्या क्युशूत 7.1 मॅग्निट्यूडाचो भूकंप जाणवलो। हे घडणुकेत 6 जाणांक गंभीर दुखापत जाली, तशेंच इमारती बी कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यो। कांय जाण अजून आडखळून पडल्यात अशें कळटा। जपानच्या सरकारान मजत कार्य करपा खातीर खासा टास्क फोर्स स्थापन केला। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रपती भवनात अध्यक्षपदाची 4 वर्सां पुराय केल्ल्यान व्हर्च्युअल पद्दतीन वेगवेगळ्या प्रकल्पाचे उक्तावण केले। हिच्या उलोवपांत तिणें राष्ट्राची उदरगती विशीं भर दिलो। भारताची संस्कृताय आनीक घटमूट करप होच सरकाराचो मुखेल हेतू आसा अशें तिणें सांगलें। मंगळारा एनडीए संसदीय पक्षाची बसका संसद घरात जाली। हे बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले। ही बसका सदांच संसदेच्या अधिवेशना वेळार मंगळारची जाता। पुराय युती एकचार दाखोवपाच्या हेतान ही बसका आयोजीत करतात अशें कळटा। सर्वोच्च न्यायालयान 18 वर्सां सकयल्या आनी गुन्यांवकारी नोंदी नाशिल्ल्या विद्यार्थी निदर्शकांक सोडपाचे निर्देश दिल्यात। तशेंच नीट पेपर लीक जाल्ल्यान हालींच देशभरांतल्या निशेधा संबंदीत इलेक्ट्रॉनिक आनी डिजिटल पुरावे सांबाळपाक न्यायालयान अधिकाऱ्यांक आदेश दिल्यात। भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या 10 आणि 12 रुपयांच्यो पॉलिमर नोटी सुरू करपाच्या प्रस्तावाक सरकारान मान्यताय दिल्या। आरबीआयन सरकाराक हे विशीं प्रस्ताव धाडला अशें अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी हांणी लोकसभेत लेखी जाप दितना स्पश्ट केलें। एक ट्रायल घेतल्या उपरांत पॉलिमर नोटी नेमान जारी करतले अशें तांणी सांगलें।
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे 3 नवे गुन्हेगारी कायदे कार्यक्षम न्याय व्यवस्था तयार करपाचे दिकेन महत्वाचे पावल थारता असे सरकारचे म्हणणे। लोकसभेत दिले लेखी जापेत गृह राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार हांणी सांगले, नव्या कायद्यात केल्ली मुखेल तरतूद ख्यास्त दिवचे परस न्यायाचेर केंद्रीत आसा। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि मंगळारा भारतीय दर्यादेग राखणेच्या कर्मचाऱ्यां खातीर आणि त्यांच्या कुटुंबां खातीर 2 महत्वाच्या धोरण सुधारणांचे अनावरण केले। अधिकाऱ्यांचो प्रवेश आणि सेवा परिस्थितीत समानताय वाडोवपाचो हेतू या धोरणाचो आसा अशें तांणी सांगले। केंद्रान फाटल्या 3 वर्सांत 2023-24 ते 2025-26 मेरेन राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी खाला राज्यांक आणि केंद्र शासित प्रदेशांक 75,000 कोटी रुपयां परस चड निधी दिला। सैमीक संकश्टां उपरांत राज्य सरकार आदाराचे उपाय हातात घेतात अशी माहिती गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय हांणी लोकसभेत आपल्या लेखी जापेंतल्यान दिल्या। अठरा राज्यांनी आणि केंद्रीय प्रदेशांनी सायबर गुन्ह्यां प्रकरणात E0 FIR नोंद करपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केल्या। E0 FIR खाला 12,000 परस चड केशी नोंद जाल्यात अशी माहिती गृह राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार हांणी दिली। राष्ट्रकुल खेळा सर्तीत पॅरा एथलेटिक्सात भारताचे पहिले भांगरा पदक जिखपा खातीर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान पॅरा एथलीट शर्मिला धनकर हांका परबी दिली। सोशल मीडिया पोस्टात अमित शाह हांणी वुमन्स शॉटपुट F57 इव्हेंटात तिणे केल्ल्या कामगिरीची तोखणाय केली। केंद्रीय युवा वेव्हार आणि खेळा मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांणी शर्मिला धनकराक परबी भेटयली। सध्या आसामाक आयिल्ल्या हुंवाराची स्थिती सुदारिल्ली आसा अशें कळटा। ह्या हुंवाराक लागून 68 जणांक मरण आयिल्लें जाल्यार 4.45 लाख लोकांचें लुकसाण जाल्ल्याचें आमकां कळटा। जाल्यार जायत्या जिल्ल्यांनी उदकाची पातळी उणी जाल्या अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें। शिवसागराक 5 वांगड्यांच्या केंद्रीय पंगडान भेट दिवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो।